तुमचें नांव सांग. सुनील नाईक. हय तालिगांव. कितें म्हणून केला एक्झॅक्टली कितें यूज केला सांगूंक शकता तुमी. थीम हेजी कितें आमी मॅच बॉक्स काडयोचे हें केला आमी कितें आमी इको फ्रेंडली करता. प्लास्टीक आमी यूज करना, मागीर थर्माकोल यूज करना. मागीर पोल्युशन वाडटा न्हू तेतून प्लास्टिकान न्हू आमी सेफ एनवायरमेंट करता की लोकांक कळोंक जाय की प्लास्टीक यूज करप ना, थर्माकोल यूज करप ना. ही अशी कामां करप की जी कोण शिकपा ती आहा आमी हें करपाक बांबूचो करप एक सुंगे लावप मागीर बारीक बारीक बीच लावप तेजे मॅच बॉक्साचे काडयो लावप मागीर खूब हांवें स्टार्ट जंगली भेंडे केला भरपूर केला आनी अशें गोंयान हांव खूब कडेन भोंवला म्हाका खुबशीं वर्सां हांव स्टार करता हांगा आनी हो आतां स्टार फेस्टिवल म्हणटा पळय न्हू मायकल बो सरा पळय न्हू हो गोंयान नंबर 1 हो हें कॉम्पिटिशन हें अशें कॉम्पिटिशन गोंयान खंय जावपूं ना आनी जावपाकूच ना इतकें बरें कॉम्पिटिशन हें आनी हांगा म्हाका प्रायजूय मेळ्ळा फर्स्ट सेकंडूय मेळ्ळा आनी आतां हांगा रेस वाडला की भरपूर भुरग्यांनी बरें केला म्हणजे जस्ट इल्लेशे जज आनी लोक अशे येयला हांगा स्टार म्हाका आतां पोरू जाल्यार 2,500 आतां म्हाका 3-3.5 स्टार्ट आसतले की गोंयान हो रिकॉर्ड आनी हो इंडियन खंय जावपाक ना हो इतको मायकल सरान जे कितें हांगा दाखयला पळय करून की भुरग्यांक लोकांक हांगा प्लॅटफॉर्म दिला आर्टिस्टांक हें की अशें स्टार्ट करप कलाकार हांगा भायर सरलेले आसा ही कला ही न्हू भायर सरून लोकांक दिसता ही आपली कला गोंयचे भुरगे कितें तरी करता आसा गोंयान कला आसा अशें ते प्लॅटफॉर्म मेळत न्हू जाल्यार गोंयचे भुरगे वयर सरतले. तुमकां कितले दीस लागले करपाक. म्हाका आतां 25 डेज जाले म्हणटा हांव कितें करता म्हाजी भुरगीं डान्सर म्हणून हांव मातशें खंय तरी वेगवेगळे डान्साक वयता फिटनस आनी कितें आसता म्हाजी एक्टिविटी आसता भरपूर प्लस हांव गोंयान ऑलरावंडर म्हाका तो टायम मेळटा तसो हांव हो हें काम करता बारीक बारीक. तुमी खंयचे सारके कितें यूज केला सांगूंक शकता तुमी हेका. सी बीट्स कितें ते एक्झॅक्टली. बिचीर ते जाता न्हू बीट्स जाता स्टार्स बॉल आतां ते मेळोन तुमच्यान फूल मेंटल करून मागीर स्टार यूज करता. आनी कितले दीस लागले करपाक. 25 डेज 25 डेज करपा लागले पूण तें हाडून तें पयलीं सुकोवपा पडटा. आतां तुवें एकल्यानूच केला. ना गोंयना आसा. तुमी खंयचे म्हटलें. फातोर्डा. तुमचें नांव सांग. हांवें नांव निलेश पट्टे. तुमी खंयचे येयल्या. आमी कुमारजेचे. आनी हो तुमच्यान आतां स्टार केला ते कितें यूज केला तुमी सांगूंक शकता. एका वडाची पानां यूज केल्या आनी धान्य कितें धान्य यूज केला हितून. धान्य म्हणजे तांदूळ भात मागीर दुदयाच्यो बियो तेज्या पासून तयार केला. कितले दीस लागले करपाक सारके. आमी एक म्हयनो भर लागला तेका. 1 म्हयनो. हे चेडो घेवन वांगडा पार्टनर घेवन करता. कितलो फूट कितलो हे आसतलो. 1-2 मिटर तरी. हो आसतलो एक 3-4 फूट आसतलो. हेज्या पयलीं तुमी आनी खंय पार्टिसिपेट बीन केल्ले काय. केल्ले पयलीं वर्सा सेकंड प्रायज मेळ्ळो. आनी आतां आयज एक्सपेक्टेशन आहा मेळटलो बीन कितें प्रायज काय. जजांचेर